अंदु वर्साच्या इफ्फीचे उक्तावण अमिताभ बच्चनाच्या हातात जावपाचें ना हें जवळ जवळ स्पश्ट जालां. ESGच्या सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण इफ्फीचें उक्तावण बॉलिवूड स्टार अक्षय कुमार करतलो. अक्षय कुमारान आपोवण्याक हयकार दिवन येवपाची तयारी दाखयल्या, मात केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय आतांच ते जाहीर करपाक सोदिना अशें सुत्रां सांगतात. अंदूचो इफ्फी 20 ते 30 नोव्हेंबर मजगतीं जातलो. अंदू 20 नोव्हेंबराक जावपा आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचें उक्तावण करपाक अमिताभ बच्चनाक हाडपाचो विचार गोंय सरकारान चलयल्लो. तांकां चीट बरोवन आपोवणें धाडिल्लें. दुसरे वटेन केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान अक्षय कुमाराक आपोवणें धाडिल्लें. अक्षय कुमार अंदूच्या इफ्फीचें उक्तावण करतलो हें आतां निश्चित जालां अशें खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीवेल्यान समजता. सुत्रां सांगतात, अक्षय कुमारान इफ्फीचो मुखेल सोयरो म्हूण आपोवणें मान्य केलां. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय तें बेगीन जाहीर करपाक सोदिना. अमिताभ बच्चन अंदू इफ्फीच्या उक्तावणाक आसचो ना. इफ्फीच्या उक्तावणाक सगळे ल्हान व्हड स्टार येवन गेले, पूण अमिताभाक अजून आपयलो ना म्हूण दर वर्सा चर्चा जाता. काँग्रेस सरकार अमिताभाक आपोवपाक सोदना हें हाचे पयलीं स्पश्ट जालां. मात राज्यांत भाजपा सरकार येतकीच तरी अमिताभाक आपयतले अशी आस्त सगळे बाळगून आशिल्ले. तशें जालें बी, पूण निमणे केंद्राचो अक्षय कुमाराक आपोवपाचो हट्ट पुराय जाता अशें दिसता. ह्या वर्साचे इफ्फीक तरी बॉलिवूडाचो पावचो ना. गोंयकारांक खिलाडीचेरच समाधान मानचें पडटलें. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. MPTच्या बर्थ नंबर 10 आनी 11चेर कोळसो देंवोवपाक मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान तात्पुरती मान्यताय दिल्या. कोळसो घेवन आयिल्ली बोट मुरगांव दर्यांत आडकून पडिल्ल्यान तात्पुरतो कोळसो देंवोवंक दिवचो म्हणून ट्रान्सपोर्टर कंपनी हायकोर्टात गेल्ली. हायकोर्टाची मान्यताय MV पॅसिफिक लीडर ह्या बोटी पुरतीच लागू आसा. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MPTच्या बर्थ क्रमांक 10 आनी 11चेर कोळसो हाताळपाचें काम बंद केल्या उपरांत श्रद्धा इस्पाट प्रायव्हेट लिमिटेड आनी हेर कांय जाण हायकोर्टान गेल्ले. श्रद्धा इस्पाट कंपनीची बोट MPT धक्याचेर लायिल्ली, पूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाक लागून बोटींतलो कोळसो काडूंक मेळ्ळो ना. ह्या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रारा हायकोर्टान जाली. प्रतिवादी MPTच्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीन आनी हेरांनी बर्थ क्रमांक 10 आनी 11चेर बोटींतलो कोळसो देंवोवपाची